स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशववामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू। सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तने ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ध्यान करू जाता मन हरपले ध्यान करू जाता मन हरपले सगुणी जाहले गुणातीत गुणातीत। ध्यान करू जाता मन हरपले ध्यान करू जाता। जेथे पाहे तेथे राघवाचे ठाण जेथे पाहे तेथे जेथे पाहे तेथे राघवाचे ठाण करी चाप बाण शोभत से शोभत से। ध्यान करू जाता ध्यान करू जाता। राम माझे मनी राम माझे ध्यानी शोभे सिंहासनी
राम माझा राम माझा ध्यान करू जाता मन हरपले सगुणी जाहले गुणातीत गुणातीत रामदास म्हणे विश्रांती मागणे जीवीचे सांगणे हित गुज हित गुज ध्यान करू जाता ध्यान करू जाता ध्यान करू जाता. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी, श्रोतेजन हो, कोण आजी देहान हांगा लाईव्ह प्रोग्राम आयल्यान ती कोण नंतर हे आयकूंची सती जाल्यार आज महत्वाच्या टप्प्याचेर आमी येवन पावल्यान ती हांगा. हां, कसलो तो टप्पो? तरी आमगेल एक भाग पूर्ण जाला. एक भाग म्हळ्यार दासबोधाक 2 भाग आशिल्ले. 2 भाग आसत रादर. म्हळ्यार 200 समासांतले पयले 100 समासाचे एक भाग पयलो. तांतू सगळी कशी कोरका हे प्रवास वर्णन बरयल्या, वर्णन दाखयल्या आनी समर्थ स्वता आमकां घेवन त्या प्रवासान हाता बोट धरून चमकोन एक शेवटची पायरी येता तांणी हाण बसयल्या. सगळे नमुन्याचे प्रश्न हे ते सगळे कळ्ळें. तर आतां ताजे आमी आज चिकेची आढाव घेवचो की तांकां नेमकें कल्ले सांगचें. 100 समास जाल्ले. आतां दुसरो पार्ट सुरू करचो परा. ताजे पयले जे जाल्ले तें पळोवंक न्हय कल्ल जाल्या म्हणून. आं, तेमी ती तुम सगळ्यांक ताजे खातीर मनपूर्वक अभिवादन, मनपूर्वक अभिनंदन सुद्दां इतलें पाविल्ले काक. श्री समर्थांनी अगदी विश्वासपूर्वक हें दासबोधाचें कोंकणी विवेचना काम म्हाका सुपूर्द केलें आनी ताजो रिमोट आपणागेल्या हातान दवरून घेवन ह्या कार्या धुरा स्वता तांणीच सांबाळल्या. आमगो तसो आयचे घडयेक श्री दासबोधाचे 100 समासांचे कोंकणींत विवेचन पूर्ण जाल्ल्या पयलींच जालें. 2 हें म्हणटात न्ही वीक, 2 विकाचे एक जवळ जवळ 15 दिसाचे अंतर पडलें तांतू. तेमीत अत्यंत आवश्यक असं की आमी तें लिंक सोदून काडून मुखावल कडेन सूर करता. भाग 1 पूर्ण जाला. 9 फेब्रुवारी 2021 तारखेक आमी ही आनंद यात्रा उत्साहान सूर केलेली. आज ताचे 100 समास महत्वाचे समास आमगेल हे जाल्ले. आमगेल आनंद यात्रेंतू आमकां मुखार वच्चाक प्रॅक्टिकल मार्गदर्शन करून मुखार व्हरतले तसले हे प्रॅक्टिकल ज्ञान दितले हे 100 समास आमी पूर्ण केले. ते आमी पूर्ण केल्यात म्हणचे पेक्षा श्री समर्थांनी आमगेले हाता बोट धरून कान्ना गेंड धरून आमकां चलयल्या. चल चल चल, बैसू नाका, चल चल अशें. दणू जालवे चल. दणू जाल्यार पांयाक खोबरेल तेल लावन मालिश करून सुद्दां तें काम करतात. म्हाका बरें नासतना हॉस्पिटलांत आशिल्लें तावळें बरी करून तांणीच हाडली. मदें मदें कसले कारणान एक गॅप पडटा, होड ना, पण तरी चल मुखार वच. आं, आतां आमगेले आयल्या सिंहावलोकनाची वेळ. सिंहावलोकन म्हळ्यार कसलें? मागशी वळण पळोवचें. मागशी म्हळ्यार नेमकें कसलें ताका सिंहावलोकन कसलें म्हणटात. हां, आमगो तसो सिंह हो जंगलाच राय म्हणून घेता, बरोबर. तर तो ग्रेसफुली चमकत, एकदम फॅन्टॅस्टीक अशी रायसो चमकत तो. मनुष्य श्रीमंत आस म्हणून कोण हा मस्त श्रीमंत आसता म्हणटात न्ही, तो श्रीमंत केन्ना आसना. ताका मस्त अडचणी आसता, तो दाखोवच्या वता कमी ताका दाखोवची गरज पडटा की हांव श्रीमंत आसा. जाल्यार एखाद जो खरो राय आसता, हां, श्रीमंत मनुष्य आसता, ताका दाखोवंक लागना. द वे ही वॉक्स, द वे ही टॉक्स, द वे ही टेल्स, द वे ही प्रोटेक्ट्स अदर्स, तांतूंतल्यानूच ताका श्रीमंती दिसून येता.
तो कितलो उदार असो हें दिसून येता. खरो श्रीमंत जो उदारपणे हड्ड मनाने सगळ्यांक आशिल्लें आपणालें आशिल्लें वांटता. नुसते पयशे न्ही मंडळी, पयशान सगळें मेळना, पयशान सगळें मेळना जाल्यार जो आनंद मेळटा ताका तो दिता. तस तो जंगला रायो ग्रेसफुली चमकतना मदें मदें मागशिवण पळयता. तशी श्री समर्थ मागशिवण पळयता ती. आपणाल पुराय पळटण आमी त्या रायान मागशीच ते प्राणी वतात बापडे पाप. हां, रायान चमकतना तशी आमी समर्थान मागशी मागशी वत ती. तांणी मुखार थानू एक हें केल्या आमकां सांगात व्हरत ती. आणि तावळी मागशिवण पळयता ती सगळं जाण येता सत म समची म्हणून तें पळयता ती. आणि आमगेल्याय मागशी आमगेल फुल्ल गुरू परंपरा आस ती पळयत आसा की कोणे खंयचे बाजू कशी एस्ट्रे वचना म्हणून ते तांगेल आशिर्वाद. आमगेल जातीक तें अगदी म्हळ्यार म्हत्वाचें आमकां मेळ्ळें सगळें. तर अशी ही जी यात्रा चल्ल्या तांतू आतां आमी सिंहावलोकन मागशिवण पळोवनशें म्हळ्यार दुसरें कल करचें. हां, तर तो मागशी कल्ल्याक आनंदान उत्साहाने मागशीची येता आसत की ना हें पळोवनशें तो मागशिवण पळयता. आणि दुसरें कल मिनींग की कल्ले कोणाक डिफिकल्टीज की कल्ले कोणें मागशें व्हरल्यांक की कल्लें तरी कोणें येवन तांकां भवसागरांतले जे जलचर आसा ती सर्प शार्क माशल्यो हां आनी कसल्यो ती त्रास दितात की कल्लें. तशी अजुनूय इतलें सांगून सुद्दां पाप एकल्यांक मनान पडटात जाल्यार परिस्थिती हो नमून येता की मुखार सरच्याक जायना. कसले अडचण येता ती यू जस्ट कांट अटेंड द क्लासीस. तसल्यांक सुद्दां मार्गदर्शन दिवच्याक हो शार्दूल म्हणटा ती तो मागशिवण पळयता. येया ती म्हजी मागशी येया ती. आनी आमगे समर्थ गुरू परंपरा आमच्याय मागशी राबून आमकां प्रोत्साहन दिता. चला चला मुखार वचा श्री समर्थ पळय आपयता आसा ती आनी आमी बोट धरून चमकयता ती. तर तसले त्या शत्रूंक धांवन उडोवचे खातीर सुद्दां आनी शरणागत रयतेक सुरक्षीत करचें जाल्यार आमकां मुखारी मागशी मी तुझ्या पाठीशी आहे म्हणटा ती. पाठीशी मात्र नाही, मागे आहेत, पाठीशी आहे, पुढे आहे आणि अंतरात पण आहे. भितर आमगेल अंतरान ते बसला ते समर्थ. हां, तरी आत्तां म्हाका तांगेल समर्थांगेल हें वागणें पळयल्यार न्ही अक्षरशः दासबोध परत हांव वाचलें न्ही पयलो समास आमकां ताज्यात आढाव घेवचो आसा. पयलो धरून आमी पयलें दशक धरून 10 दशक थंय केले. तातूंत पयले दशकांतले पयले समासूची इतलें इम्पॉर्टंट आसा की तांणी तांतूं सरळ ताजो आराखडा म्हळ्यार खंयचें पुस्तक बरोवच्या वतना कोणें लेखक आसा न्ही तो तागेल मनान पक्के विचार आसता तो आतां कल्ल बरोवचो आसा, तांकां कल्ल येवचें आसा, तें कल खातीर येवचें आसा आनी ताजे वाचक कल्ल नमुन्याचे आसतले. तांगेल मन त्या वाचकांगेल लोक कशे आसतले त्या प्रमाणे तांकां कल उपयोग जायशी आसकी ना. नाल्यार आमी दुसरीन तशी चेडवांक डॉक्टरेटाचेर जर प्रश्न सोडयता बसल्यार अभ्यास घेवचे जाल्यार तांकां माथ्या वयल्यान वतले. तशी न्ही, तरी सगळ्यांक समजून घेवन उमजून घेवन तुमकां सांगता मंडळी हांतू थानू कलें फुल्लान थान अत्तर कोणें काडटा मस्त फॅक्टरी जणीस जाल्यार मातीन थान अत्तर काडूंक जायना, मातीन थान अत्तर काडूंक जायना. हां, तस वेळार हें सगळें करच्याक तांणी दासबोध बरयलें मात्र न्ही नटशेलान तूं आमकां समज एक हें जावंक आमी दोरी बांदूक तांणी मनाश्लोक सुद्दां बरयले. मनाश्लोक 205 आनी तांतूळ श्लोक ह्या सगळ्या ज्ञानाक पूरक आसा ती, विरुद्ध ना ती. ऑन द कॉन्ट्री पूरक आनी थोड्या भितर आसा. दासबोधाक गोल्ड मायन म्हणून येता. मायन म्हळ्यार कसलें खाण, रत्नांची खाण आसा ती, इतली रत्न आसा ती. पण खाणींत कसलें आसा तें आमकां माती उकरून ती काडका लागता ती तावळ ती आमगेल्या हातांत येता ती. मनाश्लोक न्ही, मनाश्लोक तशी ना ती. ते भांगरा बिस्कीट म्हणटात न्ही तशें आसा, प्युअर भांगर लॉकरान दवरलेलें. तशी तांणी सबंद ते भांगराचे तो लॉकरूच आमकां सुपूर्द केला. घेया ती कितली जाय तितली घेया ती.
आणि तें धन दिवन घेवन संपना संपना कायमचे धन असते. ताजो जन्म हांत गरजेन थावन जाला मना श्लोकात जन्म सुद्धा. एखन चाफळांत तूं केन्नाय तांकां राममुर्ती तांणी रामाल प्रतिश्ठापन केली सगळं केलें जाल्यार तांकां पापो म्हळ्यार रामाल पूजा आनी दर वर्सा जातालो उत्सव जातालो. कडेर कडेर शिवाजी जॉयन जाले ताका. तर शिवाजींनी ताका तांगेले हें सनद किरकी दिली आनी खास करून डोनेशन तांचले थंय येतालें भिक्ष म्हूण. तरी एक वर्स अशें जालें की व्हड उत्सव आनी मागीर जान वाडत वचुली. इतले लोक रामनवमी उत्सव म्हळ्यार भयंकर गम्मती. सगळे कडच्यान लोक येतात, हजारो लोक येतात. तांगेल इतलें जेवण करचें, तांगेल रातची सोय करची, तांगेल आनी कसलें तांकां अन्न उदक पुराय खडे सत्संग कोणा आपोवचें कसलें प्लॅन करचें सगळ्याक एक खर्च येता. दामनायकू आमगे नायकाची जाल्यार आमगेले एक दाराल नांव नायक दामोदर म्हणून आसा. तर दामोदर म्हूण नांव दोन पयशे मेळ्ळे आनी जाय आशिल्लें तशें मेळना ती तावळी. ताचे खातीर पयशे खंयच्यान उबरो काडूंचे पयशे म्हणा किंवा अन्नाक सुद्दां त्या काळान तूं एक अन्नदान दितालीं, शीद दितालीं, सगळें गोणीच गोणी भरून शेतकरी दिताले. जाल्यार तितले म्हळ्यार आतां कल जाता गो तसो कोणें पूण एक दिवची आमकां संवय लायली न्ही की तीच संवय लागून वता. तर शिवाजी महाराजाले थंय येवचें सनद येयनी ह्या वर्स अशें जेन्ना दिसलें रसद म्हणटात ताका तें येयनी. तावळ लोक भिल्ले बा इतलो खर्च खंयच्यान येवचें म्हूण. जाल्यार समर्थां असले भंडारा स्वामी आशिल्ले हांकां कसले भय. तर कोणकी थंय मिटिंगान ते मिटींग जातालें तांगेलें नित्य खंय खंय आयले काम म्हणून. तर तांणी सांगलें स्वामीजी आमी शिवाजीक एक रिमायंडर घाली हांवें चुकून येवन पावनी आसतलें किंवा विसरलें आसतलें तांगेले व्यापान तूं म्हणून. नाका बा ते म्हणाले हांसता म्हणाले की मगल राम समर्थ आसा सगळें करून घेवच्याक. आमगेले कोणें शिश्यांक गेले वाट पळोवची आमकां गरज ना. आमीच भिक्ष मागून हाडया सगळें जनतेंत राम भरला दितली अशी. इतलें बेग इतलें हें जातलें जर त्या वेळार तांणी 2-3 दिवस वाट पळयली. 10 दिवस 12 दिवस वरलेले फक्त उत्सव सुरू जावच्याक. आनी कसली विशेष तयारी ना, कले जमलेलें ना, कोठार भरलेलें ना, कल करचें. तावळी तांणी कल केलें कल्याणाक आपयलें. रात्रभर बैसून 205 श्लोक एट अ स्ट्रेच तांणी डिक्टेट केले आनी कल्याण स्वामीन बरोवन काडले. आनी तांकां सांगलें हाजे प्रती काडात कितले जाता तितले एक 10-12-15 लोकांक 15 प्रती काडात. प्रती काडचे म्हळ्यार ते झेरॉक्स मशीन नाशिल्ले त्या वेळार स्वता बरोवन घेवंक लागतालें. तरी त्या कल्याण स्वाम्यांनी दुसरे दिवस सकाळींची 12-15 लोक सिलेक्ट करून तांतून हाडयले बुधवान बरे लोक आनी तांकां कागद आनी हें दिलें दौत दिली आनी चला हांव सांगता डिक्टेट करता बरोवन घेया ते. सगळें बरोवन घेतले 205 श्लोक त्या 15 जाणांनी बरोवन घेतले. आनी दुसरे दिवस जावन फाल्यार उठोवचें आनी भिक्षेक वचचें. ती चोपडी घेवन वचचें आनी भिक्षेक वचून तेन्ना एक एक थंय जय जय रघुवीर समर्थ म्हणलें की तांगेले एक श्लोक सुरू जावचो. कारण कसलें की आमी खंयचेंय दान फुकट घेवं नये, आमी कलेपणी दिवंक म्हळ खातीर हें. तर लोक उत्सुकतेन एक रामदास आयला म्हळ्यार दिसाक सुरवात कितली बरी जाता व्हेरी ऑस्पिशियस म्हूण सांगून धांवन येता लोक. आनी तावळी गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा गमू पंथ आनंत या राघवाचा जय जय रघुवीर समर्थ. ही आरोळी ऐकल की लोक म्हळ्यार भिक्ष तर घेवन येतालीची आनी तांगेल ताजो अर्थ सांगताले ते अर्थ सांगना पडे ते धांवन वचून कोणपणी भरपूर भिक्षा हाडून तांकां झोळी जे कांय आसता तें हाडून दिताली. आनी तेवे उपकार केलेले वर न्ही तुमी आमचेर उपकार केले हें सांगून म्हणून हांतू दोन मस्त हें जालें जनजागृती जाली. ताजे अर्थ सांगना पडे कशी आमी हें करता कशी वागता कल करता हें. आनी अशी 15 जाणां नित्य 10-12 दिवस सगळे जाण फिरलीं आनी ही प्रचंड कुमक आयली सगळे कोठार भरली आनी तांचो भोव घोमटो
रामनवमीचो उत्सव जाल्लो चाफळ. तशी ह्या मना श्लोकांची किंमत आसा. म्हळ्यार ते तीच किंमत आमी आमगेल मनाचे श्लोक आमगेल मन तांणी बोध केला, तांणी जनतेक जाल्लें, पण तें मागीर बुकाच कल करचें. तें सदैव ताजे गोल्ड बिस्किट्स ती तशी एक एकच आमी घेवन ते गोमट्या हाजेरी ताजे अलंकार कोरून जनजागृती करयेत. आमगेलें हें आनंद यात्रेच्या लोकांगेलें हें कर्तव्य आसा. कर्तव्य आसा. ताका समज शब्दांक कितें कोर ताजो अर्थ सांगता. इतले दिवस आयकलें जालें, आतां तें सांगता. सांगतन तें घट्टी जाता. लिहिलेची लिहावे, वाचिलेची वाचावे, विवरलेची विवरावे पुनः पुन्हा. हां, बाकीच खंयचे कोळसो उगडल्यार काळ काळ येता म्हणटात, पण ज्ञान तशें न्ही. तें झरयल्यार घट्टी जाता मनांत. आनी त्या ज्ञानाचेर सामर्थ्य आहे चळवळीचे. आत्ता दिवस तरी कल्ले तशीच आसा ती. हां, तर ते सान्नचे हे मना श्लोक आनी फॉरेनान म्हणटा ती पाठ करून. त्या एलिझाबेथ राणीक तिका हे अंत्यसंस्कारा वेळार संस्कृत ओम दोन सूर करून संस्कृत श्लोक म्हणलो, चेडवाल येता म्हणून घेतलो. आणि इतले स्पष्ट उच्चार, घुमटी चाल घुमटेंची. त्या राणीक ताजे अगत्य आसा की ना म्हणून गोतना कल्या म्हळ्यार तिगल आत्मा ऑलरेडी वचूला, तिका खंयचोय धर्म ना आतां. जाल्यार त्या चेडवान निमळ तांगेलें कौतूक आसा न्ही. हां, तें थंय आमकां तांगेलें कौतूक दिसता. थंयच्या लोकांगेलें आमगेल्या लोकांगेलें आमी केन्ना कौतूक करचें. आमगेल्या चेडवांक आमी शिकोवंक तें ताजो अर्थ सांगता. आनी तांणी वचून ते सगळे कडेन यंगस्टर्सांक दिवंक. आतां हांगा तांणी सांगल्या एक हें पळया, एक आमी मना श्लोक एक घेवया आनी नंतर मुखार वचया. हे मनाचे श्लोक सगळे जावन 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 हां, तांणी प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा हें सगळें सांगिल्लें. त्या नंतर एक दिवस हांव आज ताका वेळ ना तरी हांव ताजे एक हें कल म्हणटात ऑडियो कॅसेट करून आमगेल्या हांत घालता. मना श्लोकाची इम्पॉर्टन्स आनी हें जायत जाय तशें करया. तरी आतां ते 200 श्लोक वाचता. कळे आकळे रूप ते ज्ञान होता, तेथे आटली सर्व साक्षी अवस्था. मना उन्मनी शब्द कुंठित राहे, तो गे तोची तो राम सर्वत्र पाहे. आत्त थाई सगळं कोण भक्ती मार्गान वचून 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 आमकां आत्मज्ञानाचें इतलें हें जालें समर्थांक सुद्दां की शेवटी 200 जे सूर जातात न्ही, ते सगळे आत्मज्ञान जाल्लेल्यांगेले अवस्थेचें वर्णन आसा. त्या अवस्थेचें वर्णन आसा. आत्मज्ञान जाल्ल्या कल जाता. कळे आकळे रूप ते ज्ञान होता. तावळ खरें कळटा. पयलीं आमकां कळटा तशें दिसतालें जाल्यार कळनाशिल्लें. हां, पण आत्मज्ञान जायना पण कल जाता आकळता म्हळ्यार एक समज आसता आनी उमज आसता. उमजता. हां, नुस्तें कळना. पयलीं कुतूहल म्हूण दिसता, कडेन थोडेशें कळ्ळेशें दिसता श्रवण कंटिन्युअस केल्यार. हां, कडेन थोडो परत आयकूंची हरकत ना म्हूण दिसता. कडेन गोडी लागता. कडेन आमी समव करून आयकता ती. समव करून आयकना पडे ताजे थोडे आचरणांत हाडया म्हूण ना म्हळ्यार तर कितें चिंतन मनन जाता. ताजे कितली गोमटी उलयता हजर तशी एकमेकांक डिस्कस करता ती. कड्डेर ताजें आचरण करूं लागता ती. आचरण करूं लागना पडे प्रत्यय येता. प्रत्यय येवच्या लागून प्रत्यय येता म्हळ्यार अनुभव येता. तांणी जे तूं सांगिल्लें आसा हां, भक्ती मार्गार वचका, तो भक्ती मार्ग म्हळ्यार कल्लें. हाजे जे भक्ती मार्गान कितलें समाधान आसा तें कळचें लागता. हां, आनी मागीर अशी करता 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 आमी त्या ज्ञानाल्या थंय येवन पावतात. विवेक विचारसरणी कोणाकय सतावच ना. पण तांणी कितलें पथ्य सांगलें ती. हें दासबोध वाचना वेळार हें वाचका म्हळें अगत्य केलें तांणी. इत्या म्हळ्यार हें एक बंधन. त्या घोड्याक कशें तोब्र बांदतात न्ही, तशी ताणें हांगा थंय पळोवं न्ही म्हणून तें खोगीर आसता. हें आसता ताणें खंय धांवन वचूं नये म्हणून. हां, आनी ताजो कंट्रोल रिमोट कंट्रोल सद्गुरूंगेल्या हातांत आसता. त्या घोडेस्वारागेल्या हातांत आसता. तशी तें आतां ते सांगतात कल इतलें सगळें तुमगेलें जालें. अति जीर्ण विस्तीर्ण ते रूप आहे. ताजें वर्णन केल्लें लास्ट टायम. तेथे तर्क संपर्क तोही नच आहे. अति गूढ ते दृढ तत्काळ सोपे. एक क्षणान तुमी तांत जर एक जाली तरी तुमकां तें गूढ व्हरना. तुमचे खातीर तें गूढ व्हरना. आतां आवस जावची ही एक प्रक्रिया आसा. आई तत्व हें अत्यंत गूढ आसा.
कोणाक चेरड ना तांकां ताजी कल्पना येना, तांकां ताजी कल्पना येना जाल्यार कोण खरें आवस जाता न्ही, आवस जावचे भितर तिका समज कळटा की आवस म्हळ्यार केल्लें, कितली जबाबदारी, हां, कितलें प्रेम, कितलें वात्सल्य, हां, कितलें हें पान्न भरून येता. थोड्या गोश्टींक आमगेल्या अजिबात पर्याय म्हणून आसना, कळ्ळें. थोड्या गोश्टी परमेश्वरान जे निर्माण केल्या ती ताका पर्याय ना. ती खंयचें रक्ताक पर्याय ना. आमी करूं शकतात रे, हां, करूं शकनात. आमी रक्त करूं शकना ती, म्हणून तें डोनेशन ऑफ ब्लड हें तें म्हणटात. तशी दूदय करूं शकना ती. श्वास आमी निर्माण करूं शकना ती. आतां हांगा एक हॉस्पिटलांत फसोवचे खातीर आर्टिफिशियल तें लावन दवरता ती, आनी छात अशी पक जाता आसता. जाल्यार ओरिजिनल श्वास जो देवान दिवचो तो तांकां येना. तें काडचे भितरी तें थंड जाता सगळें, हां. तशी पोटभर सान जावन आमी मितावळी श्वास कशी करता, पोटभर श्वास घेवंका. तुमी सान्न चेरडा पळयल्या हांवें, ती कशी श्वास घेतात. निद्दल चेरडू न्ही, निवांत निद्दलेले आसता. तांगेल पोट वयर येतकू जाता, आमगेल छाती वयर येतकू जाता. आमी छातील्या थंय मात श्वास घेतात, तीन तशें न्ही, पूर्ण श्वास घेतात. तशें आमी सान चेरडू जावन पोटभर श्वास घेवंका म्हळ्यार आमगेलें आयुश्य वाडटा. तशी प्रेझेंट टेन्साक पर्याय ना. श्वासांक पर्याय ना, तशी प्रेझेंट टेन्साक पर्याय ना. काल तो आत्ताय क्षण खरो, आत क्षण म्हणचे भितर तो क्षण गेलो बाजू. ताका अशी पकडका लागता व्हेरी अलर्टली. आनी तें आमी प्रेझेंट मेळ्ळें आसा ताजे उपयोग पुरेपूर करून घेवंका जाल्यार आमी सतत वर्तमानान जगता, प्रेझेंट टेन्सान जगता. नाजाल्यार प्रेझेंट टेन्सान जर आमी जगलो न्ही तरी पास्टाचें आनी फ्युचराचें टेन्शन व्हरता, टेन्स जाता तेमी, आनी ताचो कसलो उपयोग जायना. आनी प्रेझेंटय पास्टांत वता, फ्युचर तरी आसनाची. म्हळ्यार आमगेलें फ्युचर कसलें. एकल्यान तें म्हणलें खंय की सर इंग्लीश, ताका इंग्लीश येनाशिल्लें. ताणें म्हणलें कसलें, नटुरे हाजो अर्थ कलो म्हूण ह्या शब्दाचो, कळ्ळें. तरी सरान म्हाका कसलें नटुरे म्हळ्यार कसलें म्हूण. मागीर हांव पळोवन सांगता म्हणा खंय. सरांक सुद्दां हमीक आसता आपणा सगळें कळका म्हणून. तर तो घार उचलो सगळें पळयलें, नटुरे ताका कांय मेळना. खड्डेर येना पळय आयलो आनी म्हणाल कसलें, ना म्हाका मेळ्ळी, तुका तरी गोत्त स्वय म्हणून, हां. तरी कड्डेर पळयल्यार तरी स्पेलिंग कोणी सांग म्हळ्यार आपण कसलें स्पेलिंग सांगच्यान चुकिल्लें आसलें. तर म्हणाल की नटुरे म्हळ्यार NATURE. आतां जे अर्थ हें केलो जाता शब्दाचे उच्चार केलो जाता नेचरात गोत आसा, पण नटुरे गोत ना. तूं मगल हें केलें, उपहास केलो, हांव तुका हाल्या व्हरता म्हणा प्रिंसिपल कंप्लेंट घेवन. तो म्हणाल नको सर, माझ्या फुटुरेचं काय होईल म्हणून. फुटुरे म्हळ्यार फ्युचर. तशी नमुन्याचें आमकां कळनासतना आमी प्रेझेंट टेन्सान वाटेल ते अर्थ लायतात. तर सम कळका प्रेझेंट टेन्सान तेमकां राबका म्हणना पळय. टेन्स, हां, टेन्स हें काळ दाखयता. आनी टेन्स सम आमी वापरना जाल्यार ताजें टेन्शन जाता. तशें मनाकय पर्याय ना. मन कितलें गोमटें प्रेझेंट आमकां दिल्ल्यान देवान, तें खंय जाय थंय वळोवचें जाता. खंयची आमकां गरज आसता आमी ठरयले कडेन तें रजिस्टर करता. आमी लक्ष दिल्यार मात्र तें रजिस्टर जाता. तशी कडेरी आनी हें सगळें मन कडेरी मन एक वाहन आसा. सगळे अनुभव जे येतात ती मनाक येतात. मना वायट दिसता, मनाक बरें दिसता, सगळें गोतच न्हय. तशी आज हें आनी हें सगळें घडयतलो तो परमात्मा. ताका तरी पर्याय आसवय, हां. परमात्मा ना जाल्यार आमी खंय. ही झाड की पत्ती, झाड ना पत्ती ना कसलें ना, आमी ना. तशी परमात्मा आसा म्हणून सगळें आसा, हां. परमात्म्यागेल जीवन ज्योती आसा म्हणून सगळी सृश्टी आसा. अनेक एक गोश्टीक पर्याय ना. समर्थ सांगतात इतलें हाजें सार 10 दशकांचें. त्या म्हळ्यार आत्मज्ञान मेळोवच्याक पर्याय ना. आत्मज्ञाना शिवाय सगळें फुकट. सगळें ज्ञान तूं मेळया ती, पण तुमकां जर आत्मज्ञान जाय न्ही
तरी तुमगेलो आवागमनाचे वारी चुकना. हां तशी तेमी आत्मज्ञान हें मेळोवपाचें. ताजे खातीर आमी कल करका तरी भक्त जावंका. तात हान तांणी गोमटें सांगल्या म्हळ्यार कशी करयेद कल करयेद. हां तांणी पयल्याच हातूंत तांगे इतलें गोमटें म्हळ्यार ताजें सौंदर्य स्थळ म्हणटात आमी कळ्ळें. पयले समासू पयले हांतुलो कोणें इतलें सांगना ती. फक्त वाल्मिकी ऋषींनी रामायण बरयलें 100 कोटी ओव्यांचें आनी तें जावचे पयलें बरयलें आनी कड्डेर तशीच तें घडलें. तशीच घडलें म्हळ्यार कितलें कौतुक. तशी हें समर्थांनी पयल्याच समासांतू सगळें व्हेरी क्रिस्टल क्लियर. हां आतां तूं आनी इतलें सिंपल मध्य अशी कोण जेवचें ना. अशें जेवचें तर अशीच जेवचें. हां तें पळया कशें सांगता ती. शुका श्रीराम शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ. समर्थांकच नमन करून आत्तां मी हें उलगडच्या पळया की तांकां सांगचें. पयले श्लोकच कल्लस श्रीराम श्रोते पुसती कोण ग्रंथ काय बोलिले जियेथ श्रवण केल्याने प्राप्त काय आहे. आता हें श्रवण केल्यार कल्ल मेळटा. आतां हें आयकना पडे तर ते सांगतात ग्रंथानाम दासबोध गुरु शिष्यांचा संवाद येथ बोलिला विशद भक्ती मार्ग. म्हळ्यार कल सांगल्यान तें हें पळयलें की न्ही म्हाका एक उडा जाता कसो. आमगेलो चल्लो कामां लागलो मात्र ते सगळे टॅक्स कन्सल्टंट आनी ते इन्वेस्टमेंट कन्सल्टंट्स हें अलर्ट आसता ती. तांणी येवन गांठलो मग ताका आनी ताका गांठलो मात्र न्ही तांणी कल केलें समची एक कागद पेन्सील घेवन तुका पगार कितलो. हां तातूंत तूं घर खर्चाक कितलें लागता म्हळ्यार इतलें सेव जातलें. इतले वर्सां नंतर म्हारगाय कितली वाडटली. ताजे नंतर त्या वेळार तुका पयशे मेळकात म्हळ्यार त्या वेळार तुका खर्चाक कितलें लागतलें. ताका भाव वाडटा न्हय तो तितलें जावंका म्हळ्यार तूं खंय खंय इन्वेस्ट करता विंगड कडेन तुगेल व्हॅल्युएबल इतलें कश्ट काडून तूं कमयल पयसो इतलें गोमटें कोन्न सांगलें सेल्समॅनशीप. तशी आमगेल समर्थांक सगळे विद्यभूत आसत. तशें भोव बरें सेल्समॅनशीप तांकां आसत. म्हळ्यार कळ्ळें तुमगेलें आयुश्य तुमी प्रत्येक क्षण आमकां दिवचें आसत हें दासबोध वाचचे खातीर. हां तर तुमकां कलकल मेळटलें रिटर्नान तूं तें पळोवंका न्हय आनी ताचो अनुभव घेवंका. अनुभव येता की ना पळया ती नाल्यार विड्रॉ बिफोर मॅच्युरिटी तशी. तर तांणी सम गोमटें सांगलें कल्लें तुमकां मेळटलें हें कल्लें सर. आतां ग्रंथानाम दासबोध गुरु शिष्यांचा संवाद रुपान हें मस्त हडड्ड ग्रंथ जाले ते. फॉर एग्जाम्पल भगवत गीतेन तूं अर्जुन आनी कृष्णाचो संवाद आसा. एक गुरु एक शिष्य. गुरु गीतेन तूं ईश्वर पार्वती संवाद आसा. आनी अष्टावक्र गीतेन तूं तो हो आसा कोण परीक्षित मुनी आनी परीक्षित रायू आनी शुक मुनी तांगेलो संवाद आसा. कडेरी हाजे हान तूं अष्टावक्र गीतेन तूं हो आसा जनक राय आनी अष्टावक्र मुनी. हां तशी भागवतान तूं तशीच शुक मुनी आनी हो परीक्षित रायू. सॉरी मगल की सांगता आत्तां बरोबर जालें. परीक्षित राय आनी शुक मुनी अशें म्हळ्यार कळ्ळें एक गुरु आनी एक शिष्य जाल्यार हांगा गुरु शिष्याचा संवाद ना गुरु शिष्यांचा संवाद. म्हळ्यार एक गुरु आनी अनेक शिष्य आसत. तांणी जेन्ना भारत भ्रमण केलें तावळ तांकां अशें दिसलें की मस्त नमुन्याचे प्रॉब्लेम मस्त नमुन्याचे मनाचे अवस्थेचे लोक आसत. कोण अगदी बद्ध आसा ती म्हळ्यार तांकां कसलेंय हेंच ना. बरप लागना पेक्षा इनकॉरिजिबल्स म्हणटात न्ही सुधारचे नमुन्याची न्हय ती. तरीके पळोवया तरीके ट्राय करुया अशी. तसल्यांगेले प्रश्नय बाळबोध आसता ते. हो कल ग्रंथ कल्या बरोवनशा घेतल्या कल मेळटा हें वाचून म्हाका कल मेळटलें हे सगळे असले प्रश्न. हां तर हळू असल्यांक सुद्दां आपणाक बाजू घेवंका. कोणाकय सोडची ना. श्रीमंत बुदवंत चेडवां कोणें शिकयता एक क्लासान तूं बुदवंत चेडवां आसता ती तर तांगेले
अमुक इतले मार्क मेळयल्यांक मात्र एडमिशन दितात आनी कडे म्हणटात ते हांवें तूं लिस्टान पडलेलें दुसरें या नासतना कले तुमगेल बुदवणपण न्ही तांगेल बुदवणपण आशिल्लें तें तशी हांकां करची ना मात्तीन थावन अत्तर काडचें तांकां आनी सगळी जाय ती पाठ बळकल्ल्याक त्या वेळची परिस्थिती अशी आशिल्ली आत्तांय तसलीच परिस्थिती आयल्या सगळ्यांनी एक जावंका तरी तांणी त्या ग्रंथ गुरु शिष्यांचा संवाद अख्ख्या सगळे दासबोधांतून गुरु श्रोता शिष्य म्हणून घेतलो श्रोता प्रश्न काढता आता ते प्रश्न प्रत्येक शिष्याक तागल मनाच्या अवस्थेप्रमाणे प्रश्न आयला एक बाळबोध प्रश्न आसता एक मुमुक्षु लेवलाचेर आसता तो म्हणटा म्हाका अशें जाल्लें पण मी करूं जायना माझे मज कळो येती अवगुण काय करू मन अनावर हां इंद्रिया हे कठीण जाल्या म्हाका काय जालें कडेरी साधक आशिल्लो मग साधन चलना मग साधनाचें साध्य करी म्हूण सांगतात प्रॅक्टीस करी हें करी कडेन सिद्धांक गेले सिद्धत्वाक पावच्या तितले मुखार वचूंक तांणी बद्धशिरवार प्रश्न विचारनात तांगेल प्रश्न माय म्हळ्यार कहलें आत्मज्ञान म्हळ्यार कहलें हें कहलें तें कहलें असले प्रश्न आसतात उच्च कोटी साधकांगेले तसले प्रश्न आसतात तांकां कल अडथळे येतात साधन हितून ते पुऱ्या प्रश्न आसतात तर सगळ्यांक एक 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 करून बेजार नासतना हांणी उत्तर दिलें तर ते सांगता येथे बोलला विशद भक्ती मार्ग झाले भक्ती मार्ग चांगलाच शिवाय आणि कलकलेस नवविधा भक्ती आणि ज्ञान बोलिले वैराग्याचे लक्षण बहुधा अध्यात्म निरोपिले भक्तीचे न योगे देव निश्चये पावती मानव ऐसा आहे अभिप्राव ये ग्रंथी आता मुख्य भक्तीचा निश्चय म्हळ्यार निश्चित भक्ती म्हळ्यार कल्ले खरी भक्ती म्हळ्यार कल्ले शुद्ध ज्ञान म्हळ्यार कल्ले शुद्ध ज्ञानाचा निश्चय आत्मस्थितीचा निश्चय येथ बोलिला असे हें जावं शुद्ध उपदेश म्हळ्यार कल्ले सायोज्य मुक्ती म्हळ्यार कल्ले मोक्ष प्राप्ती जाता म्हळ्यार कल जाता शुद्ध स्वरूप म्हळ्यार कसलें विदेह स्थिती म्हळ्यार कल्लें हांगा निश्चयो म्हूण शब्द वापरले ती अलिप्तपणाचा निश्चय बोलिला असे मुख्य देवाचा निश्चय मुख्य भक्ताचा निश्चय जीव शिवाचा निश्चय बोलिला असे मुख्य ब्रह्माचा निश्चय हें सगळं जालें कड्डेरी ते सांगता ती की हें अशी करणी नाना किंत निवारिले नाना संशयो छेदिले नाना आशंका फेडिले नाना प्रश्न हाजेर मस्त प्रश्न आयले कितकी पंत तांणी तरी आमी सगळे प्रश्नांची उत्तर दितली कोणे एक एक पंता स्वामी जमगेलीचा कले प्रश्न आसल्या कोणे उत्तर दिनात मागीर धाड असं करनात विचारात आनी मागीर कसले पूण प्रश्न विचारले री कोणे आम सगळे जाण हांसतली म्हण एक नमुन्याचें आमी आयुश्य जगता ती ताजे खातीर लोक आमकां कल म्हणटले म्हण ताजे खातीर आमगेल इन्क्विजिटिवनेस तांकां दाखयनात हां जालें तरी आतां हांगा तांणी कल सांगल्या की नाना किंत नाना आशंका फेडिले नाना प्रश्न ऐसे बहुधा निरोपिले ग्रंथ गर्भी जे बोलिले आता ग्रंथ मुळांत कल्ल्या म्हणटा ती ग्रंथ म्हळ्यार नैनन चिंदन ती शस्त्रांनी तसल्या का ते असल्याची उकल कोण दाखोवची ग्रंथी म्हळ्यार गांठी पळ्या गांठी म्हळ्यार अडी म्हळ्यार कल्लें आमगेल मनान कल्ल्याच गांठी पडल्या की हांव म्हळ्यार फक्त देह असो हे देह भावाची गांठ गट्टी बसल्या ती ग्रंथी म्हळ्यार गांठी हां ग्रंथ उकलावा लागतो उकलावा म्हणटात उकलावा म्हळ्यार गांठी कशी हळुवार सोडयतात न्ही तशी त्या गांठ्यो अश्यो हूर सोडून घेवंक लागतात नाल्यार ताजे रॉंग दोरी ताणल्यार आनी घट्टी जाता तर तें नॅक समर्थालें आशिल्लें हां तर तांणी कल म्हळें हांवें तुजें दिल्या तेमी हाका मराठीन तसं म्हूण हें घेवं नाकात तर हाका कल्ल्याच संमतेचो नाना ग्रंथांच्या संमती मस्त हांवें सगळे ग्रंथ सुद्दां स्टडी करून हें तुमचे खातीर सोप्या भाशेन सांगचो प्रयत्न केला उपनिषदे वेदांत श्रुती आणि मुख्य आत्मप्रचिती शास्त्रे सहित शास्त्र अभ्यास केलो गुरूंनी मुगेले श्रीरामान प्रेरण दिली सगळें जालें पण हांव म्हाका अनुभव यो तरी हांव रब्ब न्ही तो मी मिळवणारच अनुभव मी मिळवणारच आत्मज्ञान कल्लें हां तर ती आत्मप्रचिती मेळो न्हू आतां हांव तें तुमकां सांगता असो तर तें खंयचे भाशेन तसं हाका जास्ती महत्व ना
जाल्यार तें कशें असो भगवत वचनी अविश्वासे ऐसा कोण पतित असे भगवत वाक्या विरहित नसे बोलणे येतीचे कितले कॉन्फिडन्स ते म्हणटात भगवंतान कल सांगल्या त्यांचे हांव प्रतिपादन केल्या ताजे भायर एक कसले वाक्य सुद्दां आपण बरें न्ही तेमी ती विश्वास दवरा ती आनी तेमी कल जाता की एक फावट कल जाता गो तसो एकल्याने राम नाम दिल्लें एकल्याक गुरून एक शिश्याक राम नाम दिल्लें मस्त दिवस वाट पळयतालो म्हाका उपदेश करा ती म्हाका उपदेश करा यो म्हण सांगलें ताका राम नाम दिल्लें राम नाम दिवन पळयल्यार तो एक फावट तशी वचून सगळीं राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम म्हणटा आसा ती प्रेत यात्रा वतल त्या वेळी श्रीराम जय राम म्हणटा आसा ती तावळ तांकां दिसलें रे हें कसलें नाम सगळ्यांक काय गोत्त असो सगळ्यांक गोत्त आशिल्लें नाम हांव तांगेलें विशेष प्रिती शिश्य म्हूण म्हाका दिशिल्लें पण तांणी इतलें कॉमन नाम दिल्लें कल उपयोग असो तावळी ते गुरूला वचूले तांणी म्हणलें अशें कल्या केलें हाजे अर्थ कलो तांणी कल केलें तांगे भितर एक फातर आशिल्लो तांगेले हातूंत लागीं तो झोळयेन ताणें काडून दिलो आनी ताणें सांगलें हो फातर घेवन वच आनी कोण तुका विकूं नाका अजिबात विकचें ना पण हाजें मोल ठरय प्रत्येक जाण कल म्हणटा तरी एक हाल्या वचूलो कोणा लागीं मिरची कोथिंबीर भाजीवाल्या लागीं तर ताणें सांगलें दी आपण तें फुटोवन ताजें वजन करता म्हणून थोडी भाजी घे 1/2 किलो टोमॅटो घे 1 किलो कलफरस बी घे अशी वच म्हणून तर तो म्हणाल ताका कळ्ळें ना म्हाका विकचें ना म्हणाल मुखार वचूलो अशें एक मिरची कोथिंबीरवाली ती तेंची जग पापू मिरची कोथिंबीर दिता म्हणाल ना म्हणाल आनी खंय वचूलो फर्निचरवाल्याल्या वचूलो ताका तो मस्त बरो दिसलो म्हळ्यार तो फातर ते बरकत येतले ताका दिसलें आपणाल पुजे शांता पण लायता म्हाका दी हांव तूं कितली फर्निचर दिता म्हूण दिवच्या लागलो तरी ना म्हणालो आनी शेवटी तो एक जवाहिराला वचूलो तो म्हणालो सर हे हाजे हो फातर एक असो हाजें मोल कितलें जातलें ताणें तें घेतलें आनी तागेलें तें हत्यार आसत न्ही तें पळोवचें तांत ताणें भिंगान थावन आनी समळ पळयलें ताका कळ्ळें भितर सगळीं रत्न भरलें तें तावळ ताणें सांगलें बाबा रे म्हाका विचारनाका हाजें मोल कितलें म्हणून जाल्यार हाजें प्रचंड मोल आसा आनी हांव सगळें मगलें ही हें जवाहरात तुका दिता तो एक म्हाका दी हो फातर म्हाका दी हांव विकत घेता तर तो म्हणा ना वय इतलें मोल आसा ना हांव घेना हांव दिना तुका मलगुरून सांगलें तें दिवचें ना म्हणून तो परत घेवन वचूलो अरे तूं हाडलें न्हय आतां कल जालें तूं वचूलें कल जालें वय सद्गुरू अशी हाजी इतलें मोल आसा खंय ताजे भितर सगळें रत्न भरलें ती तें कोण सांगलें तुका म्हण तर त्या जवाहिरान सांगलें पळयलें तशी राम नामान तूं रत्न जी भरल्यान ती कळका जाल्यार ताजे रत्न पारखी आसता लागता तरी मात्र कळटा ती आनी रत्न पारखी आमी सुद्दां जावच्या जाता त्या रत्नाचो उपयोग कोण न्हू बाईन झर येता न्ही तशी त्या राम नामान थान एक नमने झर येता एक आवड येता सान आसतना म्हाका अंगुश्टा बोट चिंवची संवय आशिल्ली सान आसतना कितलीं वर्सां थंय आय रिमेंबर पण ती लत वचच नाशिल्ली कडू बोळ लायलो आईने कल्ले केले तरी जायनाशिल्लें तशी त्या राम नामाची गोडी जी येता न्ही तातूंत अखंड रस येता राम रस येता आनी इतली ताजी आवड येता तव नामा मधी प्रेम देई रे तव नामा मधी प्रेम देई रे प्रेमळ तव हे नाम अणुरेणूतून शब्द उमटले राम राम श्रीराम 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 तशी अणुरेणून थावन शब्द शिकवणाऱ्यान आदळटा ती कोण म्हणटा म्हणून कळना सगळे कडे ते रामतत्व भरले आज प्रत्यक्ष अनुभव येता तशी तो अनुभव तुम्ही घेया ती अशी समर्थ सांगतात कड्डे ताका वायट दिसलें तो शिश्य म्हणालो सॉरी म्हाका रामनाम दिल्लें आतां हांव पारखी जाता रामनामाचो तें रामनाम घेवन आत्तां हांणी फलश्रुती हांगा सांगल्या तुमी हें वाचल्यार तुमकां कल्ल मेळटलें कळका न्हय जशी हांव सांगलें कन्सल्टंट आसतात न्ही टॅक्स कन्सल्टंटांनी ते खंय इन्वेस्ट करचें आनी तुमकां शिकयतात CA जाल्लेले आसतात तेंचे शिकिल्ले आसतात तरी ते अमूक इतलें इन्वेस्ट केल्यार अमूक वर्सान तुमकां अमूक हें मेळटलें तें मेळटलें
त्या वेळा इतले म्हारगाई वाडले तरीके तुमच्या सरप्लस वरतले, केन्नाय हें जायनाशिल्लें. तुमगे सगळें रिटायर्ड लायफ एकदम सुखांत वतलें अशी सगळें वायट वयतात. तें खरें जाता की ना म्हाका ना, पण हांगेर मात्र खरें जाता हाज आमकां प्रत्यय आयला. प्रत्यय आमकां आयला स्वताक. तो सांगता हांव. आता श्रवण केलियाचे फळ क्रिया पालटे तत्काळ. आमगेले स्वभावच बदलता, आमगेल मन क्रिया बदलता. हां, तुटे संशयाचे मूळ एक सम. मार्ग सापडे सुगम. खंय मार्ग दिसनाशिल्ली की तांणी बॅटरी घालवार जाता. अरे हांगा तरी घोमटो रस्तोच मय, हाज्यान कले चमकून येया म्हणून. हां, न लगे साधन दुर्गम. दूर दूर खंय खंय अशी वचून चोण त्रास घेवन वचका म्हणना. हें साधन करी, हें हवन करी, तें होम करी, नुस्तें पांय वाट, पण इतले गोमटेस. हां, आनी ताज्यान श्री समर्थ स्वता चमकता ती. म्हणा पण तांगेल हाताचे आमकां सायस सायुज्य मुक्तीचे वर्म ठाई पडे. हें वाचता वाचता ते दाव करता ती. सायुज्य मुक्ती म्हळ्यार कल्लें, तांचे वर्म कल्लें हें तुमकां कळटलें. नासे अज्ञान दुःख भ्रांती, शीघ्रच येथे ज्ञान प्राप्ती. ऐसी आहे फळश्रुती ये ग्रंथी. ग्रंथ बरोवनचे पयले फळश्रुती सांगची म्हळ्यार कितले कॉन्फिडन्स आमकां. तशें तांकां आशिल्लो कॉन्फिडन्स. हां, योगियांचे परम भाग्य, आंगी बाणे ते वैराग्य. चातुर्य कळे यथा योग्य विवेके सहित. विवेक म्हळ्यार कल्लें, सारासार बुद्धी म्हळ्यार कल्ली. कशी वच्चे प्रॅक्टिकल स्टेप्स, प्रत्येक स्टेपाक मार्गदर्शन ह्या अंत मेळटलें. आनी तें मितकल जातलें त्या वेळार भ्रांत आशिल्ले लोक, भ्रमिश्ट जाल्ले, अवगुणी आशिल्ले, अवलक्षणी आशिल्ले, आळशी आशिल्ले, ते सर्व होती सुलक्षण. धूर्त तार्किक विचक्षण म्हळ्यार बुद्धवंतू. आणि समयो जाणती, समय प्रसंग अवधान जाणतल जातल ते. आळशी तेची साक्षपी होती. आळशी आशिल्ले, प्रयत्न करच्या उठावन झडझडी उठावन कामां लागतले. पापी तेची पस्तावती, पापी आशिल्ले पश्चाताप जातलो. निंदक ते वंदू लागती भक्ती मार्गासी. आणि मुखावेले तांणी चारी आमकां सांगिल्ले. पहिले समासाचे ग्रंथारंभ करतना आमी तें सांगल्या. पहिले A.Y. 1. हांव परत परत आग्रह करता तें परत वाचत. बद्धची होती मुमुक्ष, मूर्ख होती अति दक्ष, अभक्तची पावती मोक्ष भक्ती मार्गे. आतां तूं मुमुक्ष म्हळ्यार कोण, हें कोण, सगळें असं तें सांगिल्लें. हां, तशी ऐसी याची फळश्रुती. श्रवणे चुके अधोगती, मनास होय विश्रांती समाधान. पण जयाचा भावार्थ तैसा, जैसा तयास लाभ तैसा. तुम्ही तांत कितले विश्वास दवरून भावार्थ दवरता ती, भाव दवरता ती. तो थोडे जाण न्ही, आनी तूं कल्ले बरयल्या पळोवया आनी कितले विद्वत्ता. अरे तांणी तरी त्या ज्ञानेश्वरीन कितले सांगिल्लें असो, इतली गमती ज्ञानेश्वरी. हां, तांणी रेड्या मुखान वेद वदयलेले. अरे रेड्या मुखार वेद वदयल्ले. एक खंता समर्थांनी कोणाकी शिश्याक दमदाटी केली. इतलें पण सांगून तुका कळना, तुजे पेक्षा फातर बरो म्हणून. ताका भयंकर वायट दिसलें. म्हाका फातरा उदाहरण दिलें, म्हाका दगड म्हणलें म्हणून. तर सांगता दगड तरी दगड खूब बरा. कळ्ळें म्हळ्यार दगडान तूं मूर्ती आसता देवाली, ते छिन्नी लावन कापून देवाली मूर्ती करूं जाता. आनी मूर्ती करना, पण जे तांत वायट अशें घालयतात न्ही ते परत येवन खिचना. तुका तशें न्ही, तुज्यान तांत मूर्ती करूंक म्हूण छिन्नी मारल्यार जे जे काण घालें परत येवन परत तूं वचून तें घेवन येता. तेमी ती तूं त्या दगडा पेक्षा पास्ट आसा अशी. तर तेमी ती मत्सर धरी जो पुसा तयास तेची प्राप्त. मत्सर धरून नुसतें कंपेरिंगा खातीर जर दासबोध हाताळटात जाल्यार तशें कोर नाका ती. वेस्ट ऑफ टायम, वेस्ट ऑफ एनर्जी तशें कोर नाकात. कल्लें मेळची कमी. आतां हांन तूं हें सांगल्या. बद्धची होती मुमुक्षु, मूर्ख होती अति दक्ष, अभक्तची पावती मोक्ष भक्ती मार्गे. आतां बद्ध म्हळ्यार कल्लें, आला आला प्राणी जन्मासी आला, गेला झाला झाला वाढला थोर झाला, केला केला व्यापही सर्व केला, गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला. हें बद्ध. कंप्लीट त्या हांतू वृत्तीले रजोगुण म्हळ्यार हांव मगलें, मगल स्वार्थ, मगल कुटुंब, मगल प्रॉपर्टी, मगल घर, मगल कलेक्शन, मगल आनी कल्लें हें. मगलें 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 आनी म्हाका. हां, मगल म्हण हांव केलें की तें मगल जालें. हें म्हाका जाय, तें म्हाका जाय अशें सगळें जाय आसता. दिवचें बात ना तसली. जाल्यार दासबोध स्टडी केल्यार बद्ध जातलो मुमुक्षू. मुमुक्ष म्हळ्यार खंय की आमगेलें चुकता हें कळचें. हां,
लास्ट टायम आमी आतां अवलोकन कल करता सिमावलोकन म्हळ्यार आमी स्वता आयुश्यांत पळोवता की आमी खंयचे पिकअप पॉयंटाचेर चडलेली. बहुधा म्हाका दिसना आमी चित्रापूर सारस्वत कोणें बद्धवस्थेक आसतली इत्या म्हळ्यार आमकां ऑलरेडी जन्म घेवन सद्गुरूंगल पाठबळ आसा. तेमी कमीत कमी आमी मुमुक्षू तरी आसतली. मुमुक्ष म्हळ्यार भंय आमगेले खंयची चुकता आसा. सगळो दिवस आमी देहभावांत आसतली, फक्त प्रापंचीक जाल्यां ती तशी कर नासतना आमी अध्यात्माच्या आत्मभावांतून लीन जावंक म्हळें ती मुमुक्षू. त्या मुमुक्षू सुद्दां एक नमुने दोन भाग आसतात. हां, एक कले तांकां चूक कळटा ती पण ते मान्य करना ती. तांकां कमीपण दिसता म्हाका सगळें कळटा म्हणून. तसलो एक ताका कळटा म्हाका चुकता म्हणून स्वताक कळटा पण लोकां समोर मान्य करनात. आनी जो पर्यंत तुमी मान्य करना ती तो पर्यंत तुमकां सुदारणा करूं जायना. आनी दुसरें जें आसा ती ते मुमुक्षू खरेंच तांकां मना पासून ते चुक रियलायज जातात मात्र न्ही ती मान्य करता कशी घालोवचें, कोण म्हाका घालूनच्या मदत करतले म्हणून कोण दाखविलं वाट. हां, अशी गुरुविणं कोण दाखविलं वाट. ते गुरुंग शोधान भायर सरतात. तर कोण कित्याक सांगतात अमूक कडेन सर संत एकनाथ 12 वर्साचो अशी कोणी आसतल वे ते आई गेलेल्या विचारतले अशी कोण मनुश्य आसा जो म्हाका गायड करतलो की कोणाकय फस येनासतना गोमटे करून रावचें. आनी कोण परमात्म्याक पळयल्या परमात्मा म्हळ्यार खरें कोण, अध्यात्म म्हळ्यार कल्लें हें कोण म्हाका सांगतलें. अशें कोणें सत्पुरुश आसले तावळ तांकां कोण की तांकां ते हांगेले दिता ती कोण जनार्दन पंतांगेले एड्रेस धांवन वचून एक्क वस्त्रानिशी धांवन खाली पांयान वचून तो चल्लो. सांजवेळार कातर वेळेक वचून हुम्मे हें जावन गेला भुकेलेलो अशें वचून राबलो. हां, आनी तांकां गुरू मेळ्ळे. म्हळ्यार अशी नमुन्याचें मुमुक्षत्व म्हळ्यार तें. हां, जाल्यार मूर्ख होती अति दक्ष हें वाचल्यार कळटा जाता. दासबोधू समज स्टडी केल्यार हाजे अभ्यासाने नुसतें अभ्यास मात्र न्ही श्रवणम मननम निधिध्यासनम श्रवणम कीर्तनम मननम निधिध्यासनम तरी ते दुसऱ्यांकय सांगता ते डिस्कस करता म्हळ्यार ताजे अनेक पैलू कळटा ती. हां, तशें जाता ताजो मस्त फायदो जाता. तशी ते करना पडे आनी ताजें निधिध्यासन म्हळ्यार कळ्ळें ताजें आचरण करचें ताजें ध्यास लागता. आमकां समर्थान सांगलें हें आमगेलें ध्येय आसा भले आत्तां आमकां मेळ्ळी पण आमकां थंय वचचें आसा. वॉट डू वी वॉन्ट टू अचीव तें ध्येय कड्डेरी व्हाय वी वॉन्ट ओन्ली दॅट की आत्मज्ञानाक पर्याय ना ताजे खातीर आमकां तें श्रेश्ठ ध्येय तेंची जाय. आनी हाव टू गो अबावट इट तें तांणी सांगलें. मूर्ख कोण म्हूण प्रत्येक जाण दुसऱ्यांक मूर्ख म्हणटा आपण मूर्ख आसा म्हूण कळना म्हणून तांणी ताजेर मुर्खां गेले लक्षण सांगलें ती. हां, नरदेहाचें स्तवन तांणी केल्लें प्रती एक म्हळ्यार इतलें गोमटें केलें तांणी तें फळश्रुती पयलेच सांगली. बद्धची होती मुमुक्षू मूर्ख होती अति दक्ष अभक्तची पावती मोक्ष भक्ती मार्गी. आतां हा कल्ल्या वेल्यान प्रूफ कल्लें तुमी मनशात प्रूफ कल्लें. हां, आज ही श्री समर्थ मागची वळ पळयता ती आमकां आनी म्हणटा ती की सुजन हो तुम्ही फक्त मागची वळ स्वता मनात विश्लेशण करून पळयात. तुम्ही पयलीं खंयच्या टप्प्यार आशिल्ली. हां, आनी आत्त कल करतस ती आत्त कल करतस. थोडेपणी वैराग्य तुमच्यांत आयल्या मे थोडेपणी की तुमकां अजुनी कले हेंच ना तें पळयात. हां, आत्मज्ञान जाल्लें की ना तुमकां किंवां तुमी मुखार वतसत की ना. प्रत्येक मुखार वचचें म्हळ्यार कल्लें कलकल मायल स्टोन्स तांतूं लागतात. हां, तरी मगल चित्तांत थोडे चिमटी भरपुणी वैराग्य आयलें. वैराग्य म्हळ्यार कल्लें की म्हाका हें जाय तें जाय तें जाय म्हणून मागणी वाडचे बदलाक देवा मस्त दिल रे देवा तुवें. हां, आनी जेन जेन म्हाका लागता तावळ तूं दिताचें न्हय मागीर तुल्ल्या कल्ल्या मागचें नाका मागचें अशी तेमी ती लौकीक मागण्यो समच्यो. तशें जाल्लें आमगेलें. हां, तावळी थोडे जाणांक तशें दिसना उलटें तांकां दिसता देवा मस्त दिल रे. हां, जाल्यार तांच सांगा ती हेंवें दिल्ल्यार बरें जातलें आशिल्लें. हां, अशी सोने पे सुहागा म्हळ्यार कितलें मेळटा की अजुनी अपूर्णची तळमळ अस्वस्थता चिडचिड तें मेळ्ळी म्हणून कितलें मेळ्ळेलें आसा तें पळोवचें ना. आनी जाय हें ही भावना आमगेली ती वचूल्या वे भावना आर वी सेल्फ कंटेंटेड तें जालें.
कड्डेरी आमगेल प्रगल्भता आयल्यावे आमकां तें पळोवंका स्वतागल बदलण्यात दिकाने स्वताक बदलका आमी कितपत स्वताक बदलले आमगेलो स्वभाव थोडोपणी बदलला वे म्हाका आमकां कितले गॉसिपींग करपा म्हूण दिसतालें आतां तशें दिसना की करलें आं कडेन की आमी अजुनूय दुसऱ्यांक बदलचो सोस आसा आमकां दुसऱ्यांक बदलच्या मार्गार लागल्यान ती स्वता बदलका तर तें करका कडेन प्रत्येक जण दुसऱ्यांक बदलचे सोस कसल्याक करका कारण मागीर विविधता निसर्ग प्रत्येकाल स्वभाव विंगड आसता घटन सुद्दां विंगड आसता ती आनी दे आर रिलेटीव एकल्याक एक घटन बरोबर दिसता दुसऱ्याक तीच बरोबर दिसना प्रत्येक जण तागल दृश्टीने स्वता दृश्टीन बरोबरच आसता आनी त्या प्रमाणे तो वागता जाल्यार हांगा म्हाका कल दिसता अयो ताणें चुकीच वागलें तो चूक की बरोबर हें कळच्याक आमी त्रयस्थ जावन तागल दृश्टीने तागल स्टेप इन टू ही शूज त्यामुळे तागल शूज जर सान आसलो आनी आमगेले पांय व्हड आसले तागल शूजांत वचना ताजे खातीर तागल पांय सान आसा तागल शूज सान आसा हें विचार करून त्या प्रमाण ते शूजांत वचका कळ्ळें म्हळ्यार मात्र तागल समोरच्यागल दृश्टीकोन आमकां कळटा ती कशी व्यक्ती आसा तशी आमी तिगलो स्विकार करूं शिकता नाजाल्यार वादच वाद तुटे वाद संवाद तो हितकारी केन्नाय येता हां कडेन आमी विसरचे फॉरगेट अँड फॉरगिव ही कला आमी थोडीपणी शिकली वे इतले समास वाचले मी आयकले थोडेपणी कोणाला आमकां आवड निभा लेट इट गो लेट गो लेट गो लेट गॉड म्हणटा ती तशी हां तरी खंयची देवा कडेन अपेक्षा सुद्दां आमी करनासतना निरपेक्ष कार्य आमी कितलें करता ती हां तर समर्थ हांगा सांगता ती तुमकां जें दितात न्ही तें आनंदाची अपेक्षा प्रत्येकाम आनंदान करचें तें सांगता दासबोध वाचतना तुमकां कल्ल मेळटलें तरी तुमी सगळें काम हें करतन करतन तुमकां आनंद मेळटलो हें शिकतन शिकतन तुमकां प्रत्यय येवंका प्रत्यय येत की ना हें मूळ पळोवचें तुमकां अनुभव येत की ना आत्तां त्या दृश्टीन हांव तुमकां सांगता तूं म्हणटलो अशें कोणाक येता वे प्रत्यय काम करतना करतना भंय येता येता आत्तांनी हें दिलेलें आमकां खंय आत्मज्ञान जाल्लें मनुश्य म्हळ्यार कशें आसता म्हण कशें आसता हें सगळें जें आसता सतत नामस्मरण हां सगळें जें कल आसता तें तरी असली आमकां हांगा याना पडे मुमुक्षुरांतल्यान साधक जें निर्माण जाता हां तावळी तो जी साधन करता ताणें साधन हें केल्लें आसता नामस्मरण आसता बाधक विचार करचे नात ही शिस्त आनी एक निश्चित ध्येय की आत्मज्ञान मेळोवन चेंज म्हळ्यार जिद्दीने मुखार मुखार वता रावचें अशी हळू हळू चालावे सावळ्याला भेटावे रंगशिळेवरी नाचावे सावळ्याला भेटावे तशी किंवा या हो पांडुरंगाचे पाय पाहू चला वय अमोलिक जाते वाया करू काळावरी हल्ला या हो पांडुरंगाचे पाय पाहू चला त्या वारकरी लोक म्हणतो वतात न्ही तशें आमी मुखार मुखार वतात आनंदाने आयल्यांक माऊली माऊली करून अप्प घालतात ते खड्डेर मुखार वचना पण साधकाक रंगशील मेळटा तो सिद्ध जाता हां आनी तें करतना हें कशी ताजे खातीर एक तो साधक सिद्ध जालो म्हळ्यार कल्लें तूप सिद्ध करतात न्ही गोतसऱ्या मगला आईन म्हाका शिकयलें तूप कशें सिद्ध करचें लोणी धुवन हून करून दवरचें गजगज आमच्या तावळ त्या लोणयाचे घाणेड वास सुट्टा ते सगळ्यांक अनुभव आसतलो ते तूप करून दवरलें हांवें म्हणून थोड्या वेळाने तो घाण वास वता आनी ताजो मड्डू मुळा बसता आनी सिद्ध जालें हें कळटा कशी एक सान हळदी पान धुवन तांत घालचें चुर्र करून आवाज येता आवाज येना पण तरी सुमार वेळ दवरचें कडेन तें पान कुरकुरी जावंका तावळ तें सिद्ध जालें आनी तांत चिक्के सुद्दां येना घोमटें तावळ रवाळ घोमटें तूप जाता कणीदार तूप घमघमाट तशी देह भावांत देह भानांत वचलें मूळ देह म्हळ्यार लोणी त्या लोणया वास ते मूळ देह भावाक लोणया वास आसता घाण येता पयलें ते वच्चे वेळार हां जर त्या लोणया वासात पयशे सुद्दां व्हरना सिद्ध जायना फुडें जीवन मुक्त जालें तें हां ते सिद्ध पदाक पाविल्ल मनुश्य तावळी तांणी आमकां गॅरंटी दिवन सांगल्या की श्री दासबोध सम आत्मसात केले
ह्याची देही ह्याची डोळा देह जिवंत असतानाची देहभाव सुटता आणि जो लोणयाचे घाण वासावऱ्यास की फक्त देहभान वरता देहभाव सुटता तांच वास वता पश वरना आणि देहभान मात्र वरता. अशी सिद्ध पुरुषांक गेले हे स्त्री किंवा स्त्री गेले जीवन कशें आसता तांगेलो मृत्यू कशें आसता त्या मृत्यू आमी तो विटनेस केल्लो. आतां तुमकां सांगता मंडळी आमगेल्याची ह्या आनंद यात्रेची प्रेरणा स्त्रोत पयलो सूर जालो ते शांतीपाची मडी म्हणून आमगेली. हां तिका आमी कोण नानी म्हणटाले, कोण मम्मी म्हणटाले, कोण शांतीपाची म्हणटाले, कोण शांती मामी म्हणटाले. कळ्ळें न्हय. तर ती सान धरून रामाल भक्त राम नामाचें बीज एका भगवंताचं बीज तुवा मनी रुजविलं त्याचं येडं पीक आलं माझ्या अंग बरीक. तशी 7 वर्साची आसतना ते रामनामा बीज तिगेलान आवसून घालेली. हां आनी ताजे नंतर तिने खंय घेतल्या शेफा हावस म्हाका गोत ना जाल्यार ती आनी गेल वरस की ह्या वरस गोत ना पळय सूर करचे भितरी आमगेल राधिकापाची निरोडी तिगल आम्मान देव दवरले. तावळी तशीच तिगली परिस्थिती बरी आशिल्ली आनी आमी तिका श्रद्धांजली दिलेली मानाच मुजर केलेलो. हां तशी हे दोग जाण लोक आत्तां हें पयरी 2 सप्टेंबराक ही घटन घडली. हां ती फावंडर मेंबर आमगे शांतपाची मडी म्हणून तिगल प्रेरणेन हो ग्रूप तयार केलो आनी तिन सांगलें तिका पयलें तिगल हांव तिका दासबोध सांगतालें खंय वाचून तर तें बंद जालें. तेमी तूं सांग तुवें म्हण तरी ललिता मडी म्हण तिगल सुन्नेन म्हाका रिक्वेस्ट सांग तुवें हो म्हळें. तावळ तिंची म्हणाली तूं इतली मेहनत घेवन सांगता जाल्यार लेटस फॉर्म अ ग्रूप आमी सगळ्यांनी मेळून करुया सगळ्यांक ताचो लाभ मेळो. स्वाम्यांनी सांगलें अरे ऑनलायन म्हळ्यार कितले लोकांक लाभ मेळचो अद्वैत ग्रंथ तो करा ती म्हण अशी करून आनी तिगल प्रेरणेन हें सगळें सूर केलें. तरी तिगल मृत्यू सोहळ्यान तूं आमी सहभागी जाली पयली 2 जीव हाका कशी म्हळ्यार आतां मद्दे ती हांत आशिल्ली आनी तिणें कितलें म्हळ्यार कशी आसतली आशिल्ल्यान कंटेनमेंट कशी हें तिल्यात हांव शिका. तिका तिगल सून बरें करून पळयताली तिका अगत्य जालें 2-3 म्हयने फॉरेना वचचें तर तिका ताणें एक वृद्धाश्रमान दवरलेली थंय. तर थंय तिका सत्संग मेळ्ळी करूंक मेळ्ळी म्हळ्यार तें ट्वीन शेअरिंग आशिल्लें. तर दुसऱ्या पेशंटाक त्रास जाता म्हणून तिणें होडना निद्दलकड आशिल्ली बायल मनशी पण कशी ती हां तर तिणें होडना आपण नामस्मरणाचो सत्संग वचचें आमी नाम घेता बसता अशी 97 वर्साची बायल मनशी शरीरा धर्मा प्रमाणे जेळू जायत आशिल्लें जाल्यार मन कशी एकदम तरुण आमगेले सत्संग ताजे खातीर एज इफ शी वॉज वेटिंग फॉर दॅट. तिका आमगे सत्संग आमगेले एक पुनीत सत्संग म्हणून एक ग्रूप केला पुनीत श्रीवास्तव म्हणून ही इज लायक अ सेंट आनी तांकां आत्मज्ञान जाल्लेले मनुश्य ही गायड्स अस. त्या वेळार ते मस्त पद तांकां सुचले तांकां ती म्हळ्यार एक प्रेरणा स्त्रोत नानी म्हळ्यार तर तिगल हेजेर मस्त ते पद बिद रचून ती म्हणटा ती तावळ तिका लास्ट स्टेज आयिल्ली आमकांय कळ्ळी ती ते सत्संग आयकत आशिल्ली आनी हॉस्पिटलांतल्यान घार आयिल्ली भितर पयलोच सत्संग पयली शुक्रारा सेकंडाक. हां त्या वेळार एक बाजून पद चालू आसा ती एक बाजून हें चालू आसा ती आनी तसल्या वेळार तिगल ताणें हें म्हळें कलें यमा गेलें ओ यमराजा ले चल मुझको कान्हा जी के द्वार कान्हा जी के द्वार जाने लोग डरे क्यों तुझसे तू तो सुगम अवतार कान्हा जी के द्वार. तावळी तुमकां सांगता तिगल जीवन सत्संग आयकत आसा ती सगळे जाण नामस्मरण चलत आस देहाचे आनी आजूबाजूचे फक्त भान आसा तिका ती भान आशिल्लें. हां मन रामांत लीन जाल्या खुशीने मनक कुंभ ओतप्रोत भरला तिगल मनाच पतंग सत्गुरूंगेर हात्तान तूं आपणागल दोर दिवन मांज दिवन आनंदाने उंच भरारी मारतस. नमनमुने रंग ते पतंगाचे भायर पडल्या ती ते चिदाकासान पसरल्या ती आनी तिगल भक्ती भावाने तीन सद्गुरूंक धांवन येवन तांगेल कृपा मेघाचे हें पावस पाडोवच्या ताका भार पडल्या. हां त्या आनंदाक आमकांय त्या आनंदाचो प्रत्यय आयलो हें पळोवन आनी धन्य धन्य दिसलें आनी तें आयकत आयकतची तिणें
हगूर हगूर श्वास बंद जालो तिगेले ती कसले कळणी आसतले ताजे पयलीं आमी म्हळें नानी वी सीक युअर ब्लेसिंग तोंडां अशी अशी म्हणाली त्या पुनीताक तीन हात जोडून पांय पडली अशें सगळें कशें असं म्हणना पडे हां बरें आसा म्हण आनी तिणें खंयच्यान कसले नमुन्याची तक्रार ना तुमी म्हाका थंय केलें दवरलें हें केलें असले नमुन्या तक्रार ना ती जीवन कशें आशिल्लें तें सिद्ध म्हळ्यार मुक्त जीवन मुक्त मनूश्य आसलें जीवन कशें आसता हें बाबा बोरकरान म्हणलेलें हें आसा पद आसा तें आमी पळोवया नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी जिणे गंगोगाचे पाणी जिणे गंगोगाचे पाणी नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी आम्हा नाही लाग भाग नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी आम्हा नाही लाग भाग आम्हा नाही पाठ लाग आम्ही हो फुलांचे पराग आम्ही फुलांचे पराग नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी आता फुलांचे म्हळ्यार आम्ही जर देह भावना आसा ती देह भावना हें कशी कळटा तरी आमी पुण्या खातीर करतात की ना आमकां हें केल्यार कितलें पुण्य मेळटलें हें मोच्चें ना किंवा तांगेल्या हातांतल्यान पाप घडटा ना तसल्या हातांनी तेमी ताजें एक सल ताजें एक चुबन म्हणटात न्ही तोपता तशें तें पापय तोपना तें आराम जिणे गंगोगाचें पाणी गंगेच उद्दाशें तें व्हांवत आसता आनी तीरार आशिल्ले सगळे वृक्षांक हांकां तांकां चेड बांदून सगळ्यांक उद्दा दितची ती न्हंय मुखार वता तशी त्या जीवनमुक्त मनशागेलें जीवन आसता आम्हा नाही लाग भाग आम्हा नाही लाग भाग आम्ही हो आम्हा नाही लाग भाग आम्हा नाही पाठलाग पाठलाग करची केले हें जाय तें जाय पाठलाग करची ना आमकां लेचे सुवेर सुतक ना मेळ्ळें ना जालें ना तांत वायट दिसचें ना बरें दिसचें ना आमी हो फुलांचे पराग आतां फुलांचे परागाचें म्हत्व कळस हां फुलांत पराग आसतात म्हळ्यार ताका पोलन म्हणटात न्ही तें तांतू थांब दुसरी झाड येतात तशी फूल क्रिएट जाता तांतू पराग आसतात तर आमगेलें जीवन म्हळ्यार त्या परागा वयलें एक बाजूच्यान आमी जन्म घेतात पराग मेळटा आमकां आनी ते पराग आमी नेक्स्ट जनरेशनाक दिता ती आनी तांगेल्यान थंय फूल रुजता तांगेल्यान भक्तीचें फूल रुजता तशी आमी पळयता ती तशी आम्हा नाही नाम रूप आम्ही आकाश स्वरूप तशी ती आकाश स्वरूप जाली आमगेल दोळ्या मुखार पळयता हां तशी जैसा निळा निळा धूप जैसा निळा निळा धूप नाही पुण्याची मोजणी धूप निळो निळो म्हळ्यार जेन्ना धूप आमी लायता ती अगरबत्ती ताजे एक नमुन्याची धुवोरू तो अशी हें आसता न्ही कल म्हणटात ताका निळसर रंग आसता ताका आनी किंवा अशी धूकेण मांडल्या ताकाय निळसर रंग आसता ते वयर 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 वता आसता आनी ते कल्ल करता धूप कल्ल्या लायतात आमी जी प्रार्थना करता ती तो धूप त्या देवाल्या थंय आमगेली प्रार्थना पावयता अशें म्हणटात ताचे खातीर धूप लायतात हे क्रिया आसता हां कळटली ते पुजेंत फुल्ल गणपतीची इतली फुल्ल माळ्ळी शेवटी ताजें कल जालें निर्माल्य जालें न्हय जाल्यार तें निर्माल्याचें कल जाता शेवटी खंय पुणी घालतात आमी आनी ताजें फर्टिलायजर करतात आनी तें फर्टिलायजर झाडांक घालून तांतूंतल्यान आनी झाड उगयतात हां पुजे येतल्या पानां फुलां मृत्यू सर्वांग सोहळा जालो आमगेले दोग जाण व्यक्तींगेले मृत्यू सर्वांग सोहळ जाला म्हळ्यार हो आमकां आयिल्लो प्रत्यय आसा दासबोधा स्टडी करून तेमीत आमी दासबोध केन्नाय सोडची नाका बा हां धन्य निर्माल्याची कळा धन्य धन्य म्हळ्यार फुल्लां गेलो ते सांगतात फुल्ल अशें आसतात की पारिजातक आनी मस्त चड पडटा लोक तुडून वतात जाल्यार तांगेले पांययाक पारिजातकां परमळ येतात ते परमळ दिवन वतात तुडून घेतना सुद्दां पांयया परमळ दिवन वतात तशें तें निर्माल्य खत जाता आनी झाड उगोवच्याक ताची मदत जाता म्हळ्यार सतत दिवचेंची दधीची ऋषीने दधीची न्हय आपणागेलो हाड्ड दिलेली
आनी ताजेर त्या राक्षसाक हें केलें, राक्षसाक मारलें वज्र करून इंद्राने, दधीचीने हाड्ड दिली स्वताक अग्निसमर्पण करून. असले नमण्याचें हें आसा. तशी हें आमकां जावंका आनी ताजो प्रत्यय येता आनी कशी आनंद तिका खरेंची. तशें आमी त्या आनंदाचो अनुभव पळयना पळय, म्हाका इतलें धन्य दिसलें. अरे आमी हें मेळोवंका ची असलें भाग्य परत केन्ना मेळना. आमगेलो मृत्यू सोहळोच जावंका आनी जातलो अशें दिसलें. तावळी तें अशें म्हळ्यार तिगेलें मन आसा न्ही, अशी पतंगा भशेन दिसता. इतली खूश तिगेले चेहरे, शांत, कसलें हें ना. ती कोणकी कलकी खावूंच प्रयत्न करता आशिल्लें, कोणकी तें बोट्टाक तें हें लायिल्लें, ऑक्सिकल म्हणटात तें, ऑक्सिमिटर लायिल्लें, पल्स कितलें आसा ती हें तें सगळें युजल चालूच आशिल्लें. सगळें जाण सगळे नमन्या काळजी घेताली. शी वॉज सिरियस. पण ती तो सरी मांद्रे हत्त जायनाशिल्ली. आपणाक कितलो जाता तितलो स्वता जावन करताली. मागीर हॉस्पिटलां आसतना सुद्दां करताली. आनी तिका सुन्नेन विचारलें, बेग येवंक हांवें? नाका नाका, हांव हांगा बरें आसा, तुगेलो पिरियड जायना पळयची. आनी आयिल्लीची एज इफ शी वॉज वेटींग फॉर हर टू कम. 4-5 दिसां भितरच तेणी देह दवरलो. ती एकू दिवस चिके मांद्रे हत्त जाता म्हूण दिसलें आनी हिन्ने पाप आपणा जात की ना की म्हणून एक ब्युरोंथान कोणकी मागयली. ती दुसरे दिवस येवची आशिल्ली आनी ती तांगेल घार वचची आशिल्ली. ती घेवन एम्ब्युलन्स मागयलें जाल्यार हिने देह दवरलो. म्हळ्यार कसले नमुन्याचें जालें. तशी मगल आवसू अमेरिकेन तशी, हां, ती काय तशीच. तांगेले इन्शुरन्स खर्च जाताले. थंय इन्शुरन्स ना जाल्यार हॉस्पिटलान दवरची परवडनाची. 1 म्हयनो बेशुद्ध आशिल्ली. म्हाका कसलें करूं जायना जाल्यार हांव फक्त प्रार्थना केली. आनी ती एकदम देवभक्त, मगल मनान तूं म्हाका तिने भक्तीच वारसो तिने दिलो. त्यामुळे देवा अशी कशी प्रसंग आयलो जाल्यार तुका सगळें कळटा. तिगेलें प्रारब्ध भोगून जालेलें आसल्यार ती सोडयना. आनी भावा म्हाका चिके बेजान हें आयलें, कल करचें, आमगेलो इन्शुरन्स खर्च जाता. तर हांव म्हळें हॉडना, तिका हांगा पेटोवन दिया म्हणून तिकीट सुद्दां काडलेली तिका हांगा हाडचें म्हणून. जाल्यार बरोबर फाय इन्शुरन्स एक्सपायर जाता जाल्यार आज गेली ती. कोणाकय त्रास दिना, आराम आराम. असले नमुन्याची जीवन मुक्त अवस्था आमकां मेळटा. कळ्ळें? मागीर तिने म्हाका दासबोदात पिश्श लायलें, पिश्शेंच म्हूण येता. नाल्यार कसल्या हाजे हांव तडजोड करना दासबोदान, शक्यतो करना. पण थोड्या वेळार करका लागता, कारण मागीर व्यवहार आसता आमगेलो. पण व्यवहारान तूं आदी संसार करावा नेटका. तसं नेटकं संसार करचें, फक्त संसारूच करची नाही. त्याला भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे, सामर्थ्य आहे चळवळीचे. हां, जो जो करील तयाचे, परंतु ते भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. आणि त्यांनी सगळे आता ते 10 दशकांत कलकल केल्ले ते आमी नंतर पळोवया. 10 दशकाचे आढाव परत घेवंच असं. सत्संग चालू आसतनाची तिने आमकां आशिर्वाद दिले आनी ती रामतत्वान तूं शांतपणाने, शांतीच तिगेलें नांव, ती विलीन जाली. तर तीच खातीर आमी एक 2 मिनीट चिके शांत बसच्या आनी आमकां ही यात्रा सफल कोण दी देवा. त्या देवांत विलीन जाल्या, आत्मतत्वांत विलीन जाल्या, परब्रह्मांत विलीन जाल्या. जाल्यार तिका आमी दिसता आसत, आमकां ती दिसना. पण ती हांव आत्म जाल्यार कोणें म्हणना, ती येवन सांगना, कोणें येवन सांगची करना. जाल्यार जें समाधान आमकां मेळ्ळें तें आमगेलो अनुभव असो आज शेअर केलो. प्रत्यक्ष अनुभव, प्रतीती आयली. नाजाल्यार मनांत येता न्हय, ह्यो इतलें वांटकाण कसल्याक तें करचें, कोणें आयकूनचें सुद्दां येना ती कसल्याक करचें म्हण. ना बा, एक जरी श्रोत कोणेंय ना जाल्यार तरके, एकडी आशिल्ली तरके हांव करतलें. कसल्या म्हळ्यार म्हाका तें मेळूंचें आसा हाजे खातीर. तर आतां आमी हें पळोवया. त्या खातीर तांणी हांगा पुर्वार्धा सिंहावलोकन हांणी केलें बेलसरे बाबांनी. ते सांगता ती तेमी ती मानवी जिवनांत तूं ज्ञानावारी अन्य काही श्रेष्ठ ना. ज्ञाना इतलें नाही, ज्ञानो सदृशम पवित्रम आसनम. ज्ञानाच्या प्रकारापैकी आत्मज्ञानाचे परमपवित्र ज्ञान दुसरे खंयचे ना प्रकारांत. आत्मज्ञान हेंच खरें देवदर्शन. तान्ने मनुष्याक कसल्याक आत्मज्ञानाक कशी हें म्हणटा ती, कळ्ळें? मागीर सूख आयलें की दुख्ख येता, दुख्ख आयलें की सूख येता. जाल्यार आत्मज्ञान जायना पळय, चलन वलन ना. एक जालो तो आत्म्यांत, एक जालो.
कड्डेरी त्या कायम शाश्वत आणि संपूर्ण समाधान म्हणून येतं, ब्लिस, अटर ब्लिस. हां, बाकी ज्ञानान तूं ज्ञाता किंवा जाणतलो हां वेगळेपणान हांव हें पळयतस, हांव टी व्ही पळयतस, मागीर टी व्ही विंगड, टी व्ही वेल प्रोग्राम विंगड, हांव पळयतल विंगड आनी म्हाका जावन तें दर्शन विंगड. तशी हांगा न्ही, हांव तांतू एक जाता. हांगा हें दासबोधाचें वर्णन हें केल्यार कळत जाता हांव तांतूच एक जाता. आनी तांणी इतलें गोमटें पयलीं धुवन सोडयल्या. म्हळ्यार मूर्खपण सोडून दितात म्हणटना कोणाक मूर्ख म्हणचें तें गोतना म्हूण मुर्खांक लक्षण सांगलें. संवसारी मनुश्य दुख्खी आसता. तुमकां सांगू कलें आमगेल्या घरा येवन पळया ती कितले प्रॉब्लेम आसत म्हणून म्हणटात. हां, तेमी ती एक संवसारी मनुश्या गेले अ ब क ड 4 समासान 4 की 5 समासान तूं तांणी त्या संवसारी मनुश्यागेलें वर्णन केलें. कोण मूर्ख आसता पण स्वता ज्ञानी म्हणून घेता ते पडत मुर्खागेलें वर्णन केलें. अशी सगळे नमण्याचें वर्णन कोर न्हू. कड्डेर भक्ती म्हळ्यार केलें तर हांतान मार्ग केलो, भक्ती मार्ग दाखयलो. आत्मवस्तू अदृश्य आनी सूक्ष्म आसता. तिगल प्राप्ती खातीर तळमळ आमकां दृश्याचें म्हळ्यार कल प्रपंचाचें प्रेम सुटल्यार मात्र ताची आवड निर्माण जाता आत्मवस्तूची. तेमी आमी सीमावलोकन हें करता की प्रपंच आमी कोरोती पण अगदी जो प्रपंच घट्टी चिकटून बशिल्लें ताजो खुळखुळपणी जाला वे. खुळखुळ नारळ म्हणटात ताका. म्हळ्यार नारळाचें हें अख्खो नारळ भितर कवटिल्या थंग ओपन जाता तशी जावंका म्हळ्यार मृत्यू आमगेलो सोळ जाता. तशें जाल्लें हांवें तें पळोवंका. प्रपंचा स्वरूप तपासून पळयल्यार सगळे बाजूनी अपूर्ण आशिल्लें आढळटा. हां, तेमीच प्रपंच हो दुख्खमयची म्हणून हें पटल्यार मात्र देव सोदूंक आमी भायर पडटात. तेमी ती प्रपंचांतली दुख्खांची रोगांची सगळ्याची तांणी इतले रोग तांणी वर्णन केले ती. आनी प्रपंचात दुख्ख म्हळ्यार कल्लें 2-3 लग्न कोण घेवन सुद्दां ताका कसलें समाधान ना. आनी ह्या आत्ता काळान सुद्दां असले लोक मेळटात. आमगे रिलेटिव्जान तसो 2-3 लग्न करून 2 पर्यंत डायवर्स. कोणागेलें चेडवां कोणालें हें कोणा पत्त ना तें चेडवांगेलें हाल आवय बापूयगेलें हाल असलें सगळें. हां, तर तसल्यान कल करता. कड्डेर तांणी सांगलें इतले प्रयत्न करून देव सोदूं वचना पडे. हां, गगनगिरी महाराज त्या उदकांत राबून कितली तांणी साधन केली. कड्डेर तांकां देव माशल्यांनी पांय खावन घालके अपंग जालेले. तांकां विचारलें देव खंय मेळ्ळो वय मेळ्ळो खंय मेळ्ळो हांगाच मेळ्ळो म्हण. संत तुकाराम भंडारा हाजेर वचून बसले. आत्मज्ञान जायना पडे घार येना पडे. ही बायलेन विचारलें तुमकां इतलें वचून देव मेळ्ळो वय मेळ्ळो खंय मेळ्ळो हांगाच आसा. तर तांणी तिका विचारलें तुका मेळ्ळें वय म्हाका तरी केन्नाच मेळ्ळा म्हण खंय आसा म्हण. ह्यो काय म्हाज्या समोर बसून भाकरी खातुया बामणूच तिगेलो देव. तशी म्हळ्यार तांतू एक जाली ती. अखेर सद्गुरू खातीर आत्मज्ञान जायना पड सुद्दां सद्गुरू खातीर जगका आनी तांणी सांगिल्ली तशी कोरका. कल्या म्हळ्यार हें आमी मीपणान संपून वचे खातीर वासना क्षय जावचे खातीर ही सेवा आवश्यक आसता. आमगेले भितर एक खर मी आसता, एक फट्टी मी आसता. फट्टी मी हांव रे म्हूण भायर येता मदें मदें. तशी जावच्या दिव न्हय. विचार करून ताका मुखार मागशी करका. तेमीत कोणें जर आमकां म्हणलें तांतूं वायट लेखचें ना तुगेलें कितलें चुकता म्हळ्यार तांतूं वायट लेखचें ना. हां, आत्मस्वरुपा बद्दल श्रवण करका लागता. हां, आत्मा आनी ब्रह्म एकची अद्वितीय सगळें वय जाल्यार कशी. हां, त्या अद्वितीय परब्रह्म कल्ले करना जाल्यार इतली सृश्टी खंयच्यान निर्माण जाली हांवें तांणी सांगलें. तर मूळ मायेन तूं ती मूळ माया चंचल ती अगूर भायर पडली तांतूं शुद्ध जाणीव आशिल्लो तो ईश्वर आनी एक शक्ती अशी शिवशक्ती तांणी मेळून तांणी पंचमहाभूत आनी 3 त्रिगुण तांणी ही सगळी विश्वरचना केली. जगत ज्योती म्हणटात तिका. आनी कडे अज्ञान आमी त्या जगत ज्योती विसरतात खरें देवाक विसरतात कोण करता. आनी हांव 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 करतात. तेमी ती हांव स्वस्वरूप न्हय जावन देहच आसत अशी घट्टी भाव जाता मगेलो भावना न्ही. अडी म्हळ्यार घट्टी बशिल्लो कडीक चिडको तशी जाता मगेलो. तेमीत आमी नॅरो मायंडेड जाता ती. म्हाका जन्म मरण आसा ह्याच कल्पनेंत आमी वावरता ती. हां, आनी तेमीत आमकां खरें जन्म मरण भोगका लागता. आमी मुक्तच आसा ती पण हें कळना. पण हें दासबोध वाचल्यार हे पयले 10 दशकांतू हेंची सगळें दिल्या. हां, जीव मस्त आमगेलो अहंकारां ती मस्त नॅरो मायंडेड जाता. कूपमंडूक वृत्ती म्हणटात न्ही तशी. जीव दिनवाण जाता शेवटी
आणि मरतना भयंकर हाल जातात तागल मनाच हाल जातात. जशी नानीगल जायनी आराम वचुली आनंदान वचुली. तरी ताजी परत परत मनन करका. मनांतन बुद्धी अत्यंत सूक्ष्म जाता मननांतन आणि स्वरूप चिंतन करची शक्ती मनाक येता मनन करता वचले. दासबोधाचे श्रवण चिंतन मनन निधिध्यास त्या स्वरूप चिंतन केल्यार ताकाच निधिध्यास म्हणटात. हो मार्ग स्वस्वरूपाचे अनुसंधान दवरका. नानी केन्ना सांगताली ट्रस्ट योगा. योग म्हळ्यार जुळचे अनुसंधान आणि तातूंत ट्रस्ट विश्वास दवरात अनुसंधानान कायम तें दवरात. आणि हो विचार प्रधान मार्ग मानवी जीवनात सारासार विचारू आणि विवेकू हें सर्वश्रेष्ठ स्थान हाकास आयुश्यांतू हें समर्थांनी बेजार नासतना परत 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 सांगल्या. जाल्यार हे विचार आसत न्ही विचारांनीच कांट्यान कांट काडका. तशी विचार प्रधान मार्गार्थान चमकुनूच बरे विचार करून आमी वायट विचारांक काण घालका. कड्डे ते बरे विचार आसत न्ही तो कांटोय काण उडोवन सोडका. आत्मज्ञान जायना पळय ताजे हें ना आमी एकच जातात न्ही आत्म्यांतून म्हळ्यार ताजे हें लागना. तशी पुर्वार्धांत सिद्धांत सांगून जालो कड्डेर उत्तरार्धांतू ताचो व्यवहार कशें करचो हें श्री समर्थ सांगतात. तें आमी पर पळोवया. आमी हांगा राबया आणि आमगेले त्या मनाच पतंग अशी भरारी मारची तसो जावो म्हूण आमी परमेश्वराक प्रार्थना करुया. आणि समर्थांगेल प्रार्थना समर्थान इतले कळकळीन केल्या म्हाका खुशी जाली. हें तांणी इतलें करून घेतलें आणि तें ज्ञान जायच बा प्रत्येक येताची घेतल्यार येता. केल्याने होता हे रे आधी केलेच पाहिजे. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तूची सावरी कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. नुकसान स्वताची कुराड मारून घेतली पायारी गोमटेतले आयुष्य मनुष्याला मेळलेलं आशिल्लें चुकल्यात कल करू कले सुचना आरंभिली बोर बॉम्ब मारच्या लागला गुरुदेवा येवन सांबाळा ती म्हण. तरीकय तसल्यांक सुद्दां तसल्यांक खातीर समर्थ रामाल प्रार्थना करतात. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी. तशी ही प्रार्थना आज आमी त्या प्रार्थनेकच वंदन करूया आणि सगळ्यांक कल्याण जावो सगळ्यांक हाजो प्रत्यय यावो आणि तांणी जे सांगल्या अमूक इतलें हांतू अमूक इतले पिरियडान तुमकां अशें जावंका तशें जावंका सगळें मेळ्ळो जीवन आसतनाच आमकां मेळका मोर वचना पडकलें मेळना कडे परत जन्म घेवंका लागता जाल्यार भिवंका म्हणना. मध्य वचून तरके आमकां बरें घर मेळटा आमी कलकी गेल्या जन्मान पुण्य केलें म्हणून आमकां चित्रापूर सारस्वत तांकां जन्म मेळ्ळो. आमकां जन्मताच गुरू मेळ्ळे तांगेलें मार्गदर्शन आसत मुखार मागशी समर्थ मार्गदर्शन आसत सद्गुरूंगेलें समर्थ आसत मुखारी मागशिलिकान फुल्ल गुरू परंपरा आसत आमकां समज चलून व्हरतली. तेमी ती व्हाय नॉट टेक एडवांटेज ताचे खातीर कोरया आनी कोरया. हे विवेचन पुष्प त्या सगळे गुरू परंपरा आणि आमगे गुरू तत्वागत चरणांचेर आमी अर्पण करूया सगळ्यांनी मेळून आणि म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरु सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति.